संतोषान उल्हासान निर्वाशी काळजा बलिदान भेटो बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मौनान कळत्या काळजान कुटमास पेरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उता तुझे ऐकूंक आशेता जिणे पाच्या कृपा मागता जिविताच्या उन्याक त्रिकता सासणेची विधी म्हूण परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटो बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मनान घालत्या काळजान कुटमास पेरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. ह्या मिसाची इरादे जीन अंद्रादेच्या आत्म्या खातीर मीस दिता रॉबिन अंद्रादे. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन मीस दिता अनिशा अल्बकर्क. लग्न जिवितांत 25 वर्सां यशस्वीन सर्वेस्पर देवान दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता पीटर झिटा पिंटो. ह्या सर्व इराद्या खातीर आमी ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो परत आमी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत वांटेली जावंक सांगाता मेळ्ळ्या. हे तेंपल भोव अपुरबायेचें तेंपल फाटल्या दिसांनी सामार्काच्या 11व्या अध्यायांत सुमी जेजू क्रिस्त जेरुसलेमाच्या तेंपलाक वेता आपल्या शिसा सांगता आनी सांगताच तो थंय थावन कितें तांणी थंयसर हें तेंपल देसवाट तांच्या त्या वेव्हारा वरवीं केल्लें तें ताजे विशयांत तो तांकां सडीत गमनाक हाडटा. हें तेंपल देवाचें तें मंदीर, तें मागणेचें घर, वयवाटाचें साल न्हय. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकतल्या फरिसेव आनी शास्त्री जेजूचेर आरोप मांडटात. हें पुरा तूं खंयच्या पदवेन तूं करताय? कोणें तुका अधिकार दिला? देवाचें तेंपल मागणेचें घर देखूनच आमी देवाच्या तेंपलांत आमी सांगता मेळटा देवा लागीं आमी आमचें मागणें करता, आमी आमचो एकवट जोडटा. सांगत आसता आमी एकामेका भाव भयणी जावन हें पवित्र बलिदान आमी भेटयता. दोग या तेग सांगता मेळून मागणें करता. थंयसर हांव आसा म्हूण सुमयान भरवोसो दिला आनी आमी वेळार जायते जाण आमी सांगता आसा खंयची जाण आमचें मागणें देव आयकतलो. ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी देवा लागीं प्रत्येक तरान मागया. हें पवित्र बलिदान आमी बसतायने बगर आमच्या बऱ्या देवी जिविताच्या आनी देखी मारिफात आमचें जिवन आनीक बरें खरें जाय म्हणून देव खुशी व्हरता. तर एक घडीभर आमच्या पातकांचो आमी उडास करया. नितळ काळजान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया. सुमया जेजू बोगोस आमकां आमचें जिवीत जावंक ना बापा केल्ली मोगाची बेठवणी आनी काळजांतली खरी दिनवासनी. सुमया काकूत कर, सुमया काकूत कर. सुमया जेजू बोगोस आमकां आमच्या भावा भयणी मुखार आमचें जिवीत जावंक ना बऱ्या देखीचो दुलो बुजवाड आनी बुजवणेचो आनी धैर्याचो आदार. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सुमया जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन आनी मिसार तिर चल्ल्या तुज्या एकवटांत जावं आमचें सालतें जिवीत बापाक मोगान केल्लें समर्पण
आनी कतकतीत दिनवासनी जावं ते आमच्या भाव भयणींक खरो आदार सौम्या काकुतकर सौम्या काकुतकर सर्पदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचे पातकां मुखार आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संसार तुज्या मांडावळी प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुज्या पवित्र सभेक सवस्त कायन तुजी भक्ती करूंक मेळो. हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता आनी तुजी स्तुती करता. सर्वेस्पराचें नांव हांव वंदितां. हांव आजून तरणाटो आसलो तेदना आनी हांवें म्हजी पैनां सुरू करचे आदीं म्हज्या मागण्यांत हांवें उक्त्यान जणवाय सोदली. मंदिरा मुखार रावून हांवें ती मागली आनी ती मेळा पर्यंत हांव ती सोदतलों. ती फुल्ली त्या घडयेंत हांव तिचो दाखो पिक्का पर्यंत म्हजें काळीज तिचे थंय संतोसलें. नीट वाटेर हांवें म्हजे पांय दवरले कित्याक म्हज्या भुरग्यापणांत हांव म्हाका तिची वळख आसली. थोडोसो वेळ हांवें तिका कान दिलो आनी म्हाका जायती शिकोवन मेळ्ळी. तिका लागून हांवें जायती उदारगत केल्या. म्हाका जणवाय दिता ताका हांव महिमा दितलो. तिचे प्रमाणे जिवंक हांवें निश्चय केला. बरें तें करूंक हांव वावुरलां आनी हांव केदींच लजेक सांपडचो ना. ती जोडोंक म्हजो आत्मो झुजला. सत्रायेन हांवें दमशास पाडलां. म्हजे हात हांवें सर्गाक उबारल्यात आनी म्हाका तिची जाय पुरती वळख ना म्हूण हांव रडलां. तिचेर हांवें म्हजें मोन लायलें आनी नितळाय तिणें म्हाका दिली. तिची वळख जाली आनी त्या घडयेंत म्हाका समजुनी मेळ्ळी. देखून हांव ती केदींच सांडचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची शिकून बरी जिवाक ती गठाय. सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाडेंत्याची ती जणवाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो उक्म्यो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची बेंबिरान पवी सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पाते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. बंगाराप्रास अपुच्छ बंगाराप्रास मोनाक दादोसकायेचे. मोवाप्रास पोळयेंतल्या मोवाप्रास गोडशे तुजे कायदे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. क्रिस्ताचे उता ताच्या सगळ्या ग्रेस्तकायेन तुमचे थंय बिडार करूं ताचे नांवी देवा बापाक अर्गां दिया.
देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो प्रस्तावनांत आयकल्ले बरी फाटल्या 3 दिसांत हांव न्हू मार्काच्या 11व्या अध्यायांत सुमी जेजू जेरुसलेमांत टेंपलाक वेचें आनी ताजे उपरांत बेतानियाक येवचें परतून जेरुसलेमाच्या टेंपलाक वेता परतून बेतानियाक येता आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें परतून तो बेतानिया तावन जेरुसलेमाक आयलो आनी ह्या जेरुसलेमाच्या टेंपलांत तो शिकोवंक लागलो आनी ही शिकवण कसली आनी ही शिकवण तांकां आडूक जावचे तसली जावंक पावली कित्याक ते चिंतले आपूण सर्वस्व म्हणून आमी विसलली परसा आमकां हांणी कितें शिकोवचें हो कोण हो सुतारी त्या जुजे सोबत न्हय वे हाजे भाव भयणी हेनीच आसात न्हय वे आमी ताका बरेंच वळखता हो कोण आमकां शिकोवंक म्हणून फारिसेव शास्त्री आनी याजक ताजे विरोध उठले आनी सांगतास व्हडलें कारण त्याच दिसांनी टेंपला विशयांत तो उलयता आनी ह्या टेंपलांत मागणें करचो हो भोव अपुरबायेचो जागो देवाक भेटचो हो जागो आनी तांकांय तें कळीत ना म्हणून न्ही तांकां कळीत आसलें तरी सुमयाचेर तांकां पातयणी नातल्ली आनी ह्या खातीर ताका सवाल करतात खंयच्या अधिकारान तूं हें सगळें करताय म्हणून मोगाच्या भावनान भयणीनो जेजूक टेंपल कितें जावन आसलें तो ताच्या सवया प्रमाणे सिनगोगाक मागणें करूंक येतालो आनी परबे वेळार फेस्ता वेळार तो टेंपलाक वेतालो आनी थंयसर तो मागणें करतना सर्वेस्वर देवाक मात्र न्ही देवाचें उतर तो बरगड करतलो आनी देवाचें उतर तांकां शिकयतलो देवाची महिमा ताणें परगट करचें त्या टेंपलांत सांगतास सिनेगोगांनी देवाच्या उतराचो नियाळ तो तांकां दितलो ताजो खरो अर्थ तो तांकां सांगतलो आनी त्याच टेंपलांत थंय ग्रेस्त एकल्यान त्या थंयसर जायते दुडवांत आसल्ल्यांतलें घालें पूण एक विधवी तिजे ते आसलो एक पयसो तिणें घालो आनी असलें पळोवन जेजू उद्गारता ह्या विधवीची काणीक उरती जावंक पावली म्हणून अशें तो पळयतना जायत्यो संगती तो तांकां शिकयतालो तशेंच मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जायते पिडेस्ती थंयसर येताले तांकांय बरी भलायकी ताणें दिली अशें आसतना जेजूक देव टेंपल म्हळ्या तक्षणा एक बरें करचो जागो देवाक मेळचो जागो सांगतास बरी शिकवण दिवचो जागो देवाच्या राजाची बरी खबर तांकां दिवचो हो जागो जावंक पावलो आनी पूर्ण आसलेसो खरो अर्थ तांकां सांगूंक की हो जागो ताका एक अर्थ जावंक पावलो पूण फारिसेवांक आयच्या वाचपांत आमी आयकलें आयच्या वाचपांत स्पश्ट सांगता सिराकाच्या ग्रंथांत आनी जायते पवित्र पुस्तकांत टेंपला विशयांत आमकां सांगता आनी टेंपलांत हो मागणें करचो जागो सांगता मेळचो जागो आनी सांगतास खंयचेंय आमकां गरजेचें आसा तें आमी देवा लागीं सारलेल्या वेळार तें मेळटा आयच्या वाचपांत आमी आयकलें टेंपलाच्या भायर तावन या भितर तावन आमच्यो गरजो आमी मागिल्ल्या वेळार आमकां दिता देव आमकां बरी समजणी आमकां दिता ताजे उपादेश पाळोवंक आमकां कुरपा दिता हें सगळें तांकां कळीत आसलें पूण तरी तांणी जेजूक वळखनासल्या वरवीं तांणी जेजूचेरच आरोप मांडलो आनी तांकां टेंपल जावंक पावलें एक बिजनेस सेंटर आसल्या बरी देखूनच सुमी थंय वयवाट करतल्यांक धांवडायता आनी देवाचें तें घर तुमी सोरांचे भुंयार ह्या बिजनेसाचें सेंटर तुमी केलां म्हणटा देखून त्या टेंपलांत तावन हेरांक न गावूंक न्हय दुर्बळ्यांक बरें करूंक शिवाय दुर्बळ्यांक न गावूंक न्हय अशें जायत्यो संगती जेजू तांकां सांगता पूण तांकां टेंपल जेजूक कश्टांक घालूंक मात न्हय जेजूक संपणावंक घालूंक ही एक कारणी तें टेंपल जावंक पावता देखून तांकां खरो अर्थ टेंपलाचो कळीत ना त्या खातीर जेजू तांकां स्पश्ट रितीन ह्या टेंपलांत वचून तांकां ही समजणी दिता तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो
आमकां देवान दिल्लें हें तेंपल पवित्र जागो, मागणें करचो जागो, देवाक भेटचो जागो, काणिको अर्पोवचो, काणिको भेटोवच्यो, काळीज म्हणून आमी समर्पोवचो हो जागो तेंपल जावन आसा. देखून ह्या तेंपलांत आमी जायतें बरेंपण तेंपला मारिफात आमी घेतलां, आमी जोडून घेतलां आनी जोडून घेवनूच आसा. आमच्या कश्टांत पिडे शिडेंत आमी देवा लागीं आड्डोस पडोवन मागता आनी व्हरतें आमकां जेजून मागणें दिलां तेंच मिसाचें पवित्र बलिदान. समीट ऑफ क्रिश्चन लायफ म्हणून आमकां क्रिश्चन वर्शीप म्हणून वातिकन पवित्र सभा आमकां जागयता तवळ तवळ. देखून ह्या दिसाच्या संदिग्ध परिस्थितींत ती आमी त्या खातीर मागूनच आसा. देवानी मदीक उजवाड आमकां दिवंक आसा, सगळ्यांक आमकां मदीक उजवाड दिवंक आसा. सगळ्यांनी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत ह्या कोरोना ह्या व्हायरसाच्या नियंत्रणा खातीर सांगत आस तें पयस करच्या खातीर आमी ती नियमां हर एकल्यांनी ती पाळूंक आसात. आज जायतो लोक कश्टाला मात न्ही मरण पावता, वखादी सारकें थोड्यांक मेळना जावंक पुरो, ह्या थोड्यो सवलत्यो मेळना जावं. ह्या सरसंगती विशयांत आमी आज देवा लागीं मागया. जेजू आमकां सदांच राखून दी, सांबाळून दी. देव आमकां कृपा दिवूं दी. भगवंत त्रिंदात बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमची मागणी ती सरकारांत आमकां तावन फळ दिवं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. उंडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकून उर्बेस्त आमकां कर, तुजी खुशी पाळू कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घे धैर्यान आमकां भर. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोदयदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवाचो उंडो आनी दाकाचो वायन तुमचो आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं आमच्या भक्तीचें इनाम सरकार आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपवित्र आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताजें मरण समरमतां, जिव्या बाबार्थान ताजें पुनर्जीवन पण परगडतां. थेर बरवशान ताज्या महिमेन येण्यागत रेखतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायतां. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय.
उंचगी तुकाच उंचगी तुकाच उंचगी तुकाच सर्वेच पोराचे नावी येता ताकाच उंचगी तुकाच उंचगी तुकाच उंचगी तुकाच उंचगी तुकाच. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासा करा. भावर तसो गुठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पिटर पावल आमच्या आगोवळी बापाक आनी सगळे ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोबर सोदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरी देवाचे माये सांगाती बगेव जुजे तिचो पती, बगेव धर्मदूता आनी सवकाळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसले आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान उद्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रवेच्या आभावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी तेरास व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. माय म्हाका सगळं जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची कागूद कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूद कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका आव्हाना, पूण तुज्या उतरण्यास म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. क्रिस्ताची जिवीत आसा म्हणून आत्मीक कुंभाराचे मागणे. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू परस चड हांव तुजो मोग करतां. तुजे महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुजें आमोलीक रगत पिवन आत्म्यान दोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत सेवन तुजे लागीं एकवटोवंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दोशी कर. जेजू, ह्या घडये भावार्थाच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हूण हांव थीर फाती येता. जेजू, हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. काकूळ दरा बापा, सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय. जशें ह्या जिवना वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जिवना वरवीं सरकार तुज्या सासणाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
सारी सायबिणी आमकां घे तुज्या गोपान लिपय तुज्या माथ्यार आमकां सांडू नाका गे दुस्मानाच्या हातान आमकां सांडू नाका गे दुस्मानाच्या हातान मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दीव आमकां प्रजार सायबिणी आमकां विनंती कर